काँग्रेस पक्षाक आणि कार्यकर्त्यांक फाटली 50 वर्सां जाली प्रतिष्ठा आणि मान आसा। तो मान पक्षाक परत मेळोवन दिवपाचो उद्देश आसा। त्या खातीर राज्यातल्या दर एका मतदारसंघात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो आंकडो वाडयतले अशी इच्छा गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायक हांणी व्यक्त केल्या। पणजेच्यान RDX गोवा खातीर संजय मनोली। We are the first time, at least in the office of Congress Party, that one person with the help of his bloc would manage to make such a large number of members. And the credit goes to my colleague, Mr. Senkal Amunkar, General Secretary, and his bloc, Murari Bandekar, and his team. Total about 6,967 members they could. I am very happy and I would like to congratulate my bloc, the entire team, along with bloc president Murari Bandekar and the entire team, my friend over here, Sachin Bhagat, Samir, Siraj, Uddhav Port, and the remaining office bearer of my bloc, who has taken the deep trouble and the hardship what they have worked to get this membership done, and it was a big achievement. And I would like to hand over this membership to PCC President, our District President, and our in charge, Sri Challa Kumarji. मेंबरशिप ही खूप महत्वाची। हांव पयलींपासून तुम्ही जाणात की हांव ऑर्गनायझेशनचो मनीस। 4 आण्याचे मेंबर जेन्ना आसताली मेंबरशीप तेन्ना लोक अभिमानान सांगताले की आपूण त्या वेळचो 4 आण्याचो मेंबर म्हणून, आनी आपली स्लिपी ट्रंकां घालून दवरताले सामके अशें मौल्यवान वस्तू अशी सामकी जपून दवरपा सारकी। इतलो अभिमान लोक बाळगताले ह्या मेंबरशिपा संबंधी काँग्रेसच्या, कारण काँग्रेसीक एक प्रतिष्ठा प्राप्त जाल्ली। म्हजो एक उद्देश आसतलो जी प्रतिष्ठा काँग्रेसीक पयलीं प्राप्त जाल्ली ती प्रतिष्ठा परत मेळोवपाची, आनी हें करतले जाल्यार एक गजाल करूं जाय की ही अशी तरेची मेंबरशीप बूथ वायज मेंबरशीप म्हणजे कितें की बेश्टी नांव बरयली आनी बुकाचेर दवरली न्ही, ही नांव बरोवन तांचे मोबायल नंबर, आतां मोबायल आसात, कोणाचे कडेन कोणा कडेन ईमेल आसा तांची ईमेल करपाची, आनी हे जो रिकॉर्ड आसा हो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसपाक जाय। तातूंत ते फाल्यां अशें जावं शकता की कोण आमच्यात ना सोडटात, आमी रोखडेच मॉनिटर करपाक म्हयन्या मॉनिटरींग करपाचें कोण आमचे कडेन आसात कोण गेल्यात, आनी त्या प्रमाणे हे लिस्ट पळय आसा अपडेट करपाचें, प्रॉपर रजिस्टर आनी प्रॉपर कॉम्प्युटरायझेशन हें केलें जाय। इवन एक ब्लॉकाची मिटींग एक दिसा पळयता, अनेक प्रश्नाची आमी अभ्यास करून उलोवपाचें लोकां कडेन, आनी अभ्यास करून सरकाराक सांगपाचें। सरकाराक जर मोगम सांगलें जाल्यार वयर सांगलें सरकाराक पडचें ना आनी सरकार मान दिवचो ना, पूण तुमी जर प्रत्येक जर प्रश्न स्टडी केलो, गंभीर रित्या स्टडी केलो आनी सरकाराक मुखार मांडलो जायत तर सरकाराक कापस्ताद ना हें बरोबर नेम सांगपाक जर तुमी स्टडी करून सरकारा मुखार मांडली जाल्यार